हांव कारापूरची सरपंच तन्वी सावंत उलयतां। हांगा विठ्ठलापूर सगळ्या घरांनी उदक येयल्लें आसा आनी 10 घरां सामकी बुडलेली आसा। तेंचे सगळे सामान उद्ध्वस्त जाल्लें आसा आनी आतां मामलेदार येयल्ले आसा, तलाठी येयल्ले आसा आनी आमी पंचायतीन सगळे जे रहिवासी आहा तांकां हांगा शाळेन शिफ्ट केल्ले आसा। तेन्ना हांव आमच्या सरकारा कडेन मागता आनी आमदारा कडेन बी मागता की हांगा ताबडतोब रिटेनिंग वॉलाची सामकी गरज आहा की वर्सान वर्स हे उदक येता आनी हांगा बुट्टी येता। तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागता की तुमी मातशें लक्ष घालचें आनी ह्या लोकांची सोय करची, कारण हर वर्सा अशें जाता। तेन्ना हे आमचे मागणे बेगीन पुराय करचे ही हांव विनंती करता। नमस्कार, हांव अवनी सावंत, वॉर्ड नंबर 2 पंच। हांगासर देव कंटिन्यू कालच्यान पावस पडलेलो आसा। पावस पडलेल्यान परत एकदा बुट्टी येयल्या। ह्या वर्सा एक सोडून दोनदा ही बुट्टी येयलो की तोणेश्वर मंडपा कडली सगळी घरां बुडटा। तेजे सायटीची जे आसा न्हू ते 10 घरां तरी उदकाच्या भितर वयता। त्या लोकांक भरपूर त्रास जाता। तेन्ना म्हाजी MLAक विनंती आसा की त्यांनी रिटर्निंग हॉलाचे बेगेंतले बेगीन पळोवपाचें। तशेंच सगळ्या लोकांचे हांगासर एक विनंती आसा की आमची जी न्हंय आसा वाळवंटी ती 1 ते 1.5 मीटर सकयल खोलोवपाची। ती खोलयल्या नंतर तांकां हे त्रास जावचे ना। तेन्ना हांव CM सरा कडेन तशेंच आमच्या MLA कडेन रिक्वेस्ट करता की त्यांनी हेजेर मातशें दखल घेवपाचें, कित्याक इल्ले वर्सां आमच्या ह्या लोकांक त्रास जाता। त्रास जाल्ल्या कारणान ते गरीब असल्या कारणान तांकां थंयसर कितेंच करपाक मेळना आनी अशी परिस्थिती आहा थोड्यांची जे कामाक ना कितें ना तांकां बिराड घेवन रावतले जाल्यार तांकां बिराड घेवन रावंक मेळना। तेन्ना सराक म्हाजी एक मना पासून रिक्वेस्ट आहा की तेंच्यांनी बेगेंतले बेगीन हे रिटर्निंग हॉलाचें पळोवपाचें आनी आमची सगळे म्हणजे जे काजीवाड्या वयले लोक आसा तेंची सगळ्यांची विनंती आसा की 1.5 मीटर ती खोलून दिवपाची न्हय म्हणून। आनी हांव इतलें सांगता, ऑलरेडी आमचे प्रेमी MLA सरा येवन हांगासर पयल्ले आसा, तांकां हे हांगासले सगळे सिच्युएशन खबर आसा। तेणी मातशें दखल घेवपाची ऑलरेडी तेणी घेतलेली आसा। ते फुडें प्रोसेस करपाचें आनी बेगेंतले बेगीन आमकां हेल्प करपाचें। आनी आतां जे फॅमिली जे आडोवन उरलेली आसा थंयसर पाणयाचो स्तर सद्या कमी जायत वयता म्हणून आमी सद्या फायराक ऑलरेडी इन्फॉर्म केला। तशें पुलिसूय हांगा अवेलेबल आसा, सगळे हेल्पाक रेडी आसा। तेन्ना जर पाणी कमी जालें जाल्यार तांकां हाडचें ना, जर पाणी वाडूंक अशें जाता तांकां वयर काडून दवरपाची आमी सगळी वेवस्था केल्ली आसा। ऑलरेडी थंयसर आतां एक 10 जाणां घरान आसा, बाकीचे येडले थंयसर 10 जाणां आसा जे एक जाणटी म्हणजे पांय हे केल्लो आसा तांकां जे हे करून हाडूंक वयर दवरले जाल्यार तांकां प्रॉब्लेम आसा म्हणून मातशें तेंचें घर मातशें उंचायेक आसा म्हणून तांकां आमी दवरून येयला। आमचे बंदीरवाड्या उदीक भरपूर येयल्लें आसा। आमकां हे पयलीं तेंच्यांनी सांगूंक नासलें की उदीक आमी सोडटा म्हणून। सकाळी अचानक उदीक भरला आनी 4-5-6 घरां आमची बुडलेली आसा भितर, सगळे अचानक, आनी गाडयो सगळे बुडलेल्यो आसा। हेचेर जबाबदार कोण आसा आमचो आतां? ह्या गजाली तुमकां केन्ना कळोन येयलें की उदक भरला म्हणून? आमी सारके 7-7:30 अशें पळयलां उदीक भरला तें। हय, ताच्या पयलीं तुमकां कितें जाणीव जावंक ना कितें उदक येता? ना, कांयच जाणूं ना। कित्याक सांग, आमकां अशें उदीक केन्ना लागूंकूच नासलेलें आनी उदीक पावसूय तसो ना, हे अचानक उदीक सोडला म्हणून हे सगळें बुडलां। आतां घरान कितें सामान बी उरलां कोणाचें? हय, लोकांचें खूब घरांनी हे सामान उरलां, सगळे गाडयो सगळे तशें। आनी ती घरां एका घरान ती अडकून उरलेली आसा। तो कोणाच्या घरान, तुमच्या घरान उदक गेल्ल्या? आमच्या घरान फाटसून सगळे उदक येयल्लें आहा। आमचे गाडयो बीन सगळे बुडले। आतां वचपाक आमकां वाट ना हे वटेनसून। सकयल ते वटेन ते एक घर आहा, थंय 20 लोक भितून अडकलेले आसा, फूल फॅमिली आहा तेंची। ओके, तूं म्हणजे तुमच्या घराक म्हाका दिसता कितें उदक बी भरला दिसता, कितें आमकां ते सामकें न्हंय लागीं, म्हणजे 100 मिटराचेरूच आमकां न्हंय आहा ती, आनी आमच्या घरान अचानक उदक येयला। म्हणजे कशें जालें, एवरी टायम पयलीं इन्फॉर्म करताले पूण ह्या फावटी इन्फॉर्मूच करूंक ना। आनी हांव आहा नायटीचो, आमच्या घरान कोणूच नासले, फक्त मम्मी आसली आनी 2 भयणी आसली म्हाजी आनी म्हाजी आजी आसली। सो उदक येयलें सकाळीं तेन्ना कळ्ळें उपरांत समजेत आजीक आमच्या फ्रेंडागेर शिफ्ट केलो आनी आतां मम्मी आनी भयण बीन सगळी वयर सरली।